सो बेजिकली आमचे गोवा स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चायल्ड रायट्स तेंच्यांनी आमकां कोलॅबरेटीव एफर्ट करपाक रिक्वेस्ट केले विथ दी ह्युमन टॉर्च फाउंडेशन आणि संवेदन केंद्र. दीज आर दी NGOs which are in the field जे हांगा वानरमारी ट्रायब आसा. They have been working to facilitate their rights basically. हांगा आतां ही ट्रायब आसा इज डिफरंट फ्रॉम दी मेन स्ट्रीम. सो तेंचे आयसोलेटेडशे जाता. सो तेंचे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ते बीइंग इलिटरेट तेंचे खुबशे जे आसात मेंबर्स कम्युनिटीचे तेंचे रजिस्ट्रेशन जावूं नाशिल्लें. सो इन टर्म्स ऑफ डिलेड बर्थ रजिस्ट्रेशन तेज्या खातीर तेंचे एप्लिकेशन्स फॅसिलिटेट केला NGO आणि ते एप्लिकेशन्स आयज आमी प्रोसेस करपाक इनिशिएट केला. सो रेलेवंट डॉक्युमेंट्स आनी कितें बाकीचे डॉक्युमेंटेशन जे आसा ते आतां आमी रिसीव करता आणि ऑलमोस्ट क्लोज टू 90 एप्लिकेशन्स आसा. सो व्हेरिफिकेशन आनी डॉक्युमेंट्स ते करपाक बेजिकली वी हॅव कम टू दी कम्युनिटी टू फॅसिलिटेट. सो कारण गव्हर्नन्स म्हणजे वी हॅव टू ट्राय अवर बेस्ट टू हेल्प द सिटीजन. सो अलॉंग विथ फाउंडेशन आणि सपोर्ट ऑफ कमिशन आमी हो प्रोसेस आयज घेतलो आसा आणि मॅक्झिमम पॉसिबल रजिस्ट्रेशन एज पर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आमी करता. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम गव्हर्मेंट डोर स्टेप येवन म्हाका दिसता हे प्रोसेस करपाक हें जाला म्हणटा. सो कितें दिसता म्हणजे गव्हर्नन्स ऑफकोर्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सदांच म्हणटात टू रीच टू द लास्ट पुअरेस्ट सिटीजन आणि अनप्रिविलेज्ड मेंबर ऑफ सोसायटी. सो तो एफर्ट आसताच एज पार्ट ऑफ गव्हर्नन्स वी हॅव टू रीच एवरी सिटीजन. सो तेंचे बेजिकली रजिस्ट्रेशना खातीर जे मॅक्झिमम आमी फॅसिलिटेट करपाक शकता ते आमी करतले. डॉक्युमेंट्स कलेक्शन चालू आसा आणि प्रोसेसिंग ऑफ एप्लिकेशन्स एज फार एज पॉसिबल आमी मॅक्झिमम क्वीक टायम करपाक ट्राय करता. थँक्यू. रिकमेंडेशन तयार केलें आमी पयलें की तांच्यो बर्थ सर्टिफिकेट ना बिकॉज ऑफ वीच दुसरे डॉक्युमेंट तयार जायनासले. सो पयलीं आधार कार्ड केल्ली आनी मागीर हो प्रोसेस स्टार्ट केल्लो बर्थ रेजिस्ट्रेशनाचो. सो आतां हालीं 2020 जीं भुरगीं जालें तांचे बर्थ रेजिस्टर आसा पूण त्या पयलीं तांच्यो बर्थ रेजिस्टर्ड नासल्यो. सो बर्थ सर्टिफिकेट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रायट एंड व्हेरी इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट. एक आयडेंटिटी क्रिएट करता एका मनशाक. सो दॅट्स वॉट वी वर ट्रायंग टू अचीव. तो प्रोसेस स्टार्ट केल्लो कांय म्हयने पयलीं. आतां तो सोंपला. आयज पयलेंदा आमी कन्विन्स केलें सब डिविजनल मॅजिस्ट्रेट की इतल्या लोकांची 88 लोकांची आयज बर्थ रेजिस्टर्ड हियरींग जाल्या. सो इतल्या जाणांक कलेक्टरेटींक वचून हियरींग करपाक एक लॉंग प्रोसेस आसलो. सो वी रिक्वेस्टेड SDM टू conduct the hearing at the site itself. So today what happened is exactly very encouraging that there are offices within the government which can bring the services to the doorsteps of its citizens. So that is a very important achievement today, and I'm sure with this step we'll be able to give them much more benefits, social protection measures. तांची क्वॉलिटी ऑफ लायफ इम्प्रूव करपाक जाय. कित्याक जायते इश्यूज आसा. भुरगे माल न्यूट्रिशन आसा, फूड सिक्युरिटी इश्यूज आसा, विमेन एम्पावरमेंट. सो लॉट ऑफ म्हाका दिसता ते सगळे इश्यूज तांचे लायफांत आमी हाडपाक प्रयत्न करतले. आनी देन birth certificate becomes a very important document, and I'm glad that 88 of them will finally get their birth certificate done. So this is age group of पांच वर्सांची भुरगीं बीन आसा टील whatever age they are. Like वडिलांचे बीन केले आमी. We have not left anyone because we want the whole community to get this identity. सो आयज तांकां ऑलरेडी दिले तेंच्या हातीन बर्थ सर्टिफिकेट. ना आयज हियरींग जाला. कलेक्टर ऑर्डर काडटलो आनी निरंकल पंचायतीक ऑर्डर आफ्टरवर्ड निरंकल पंचायत वील गिव देम द बर्थ सर्टिफिकेट. सो ताका मातसो टायम लागतलो. पूण आयज जो प्रोसेस जाला फिफ्थ हियरींग आनी जायते वॉलंटियर्स आयल्यात हांगा. गोवा युनिवर्सिटी सोशल वर्क प्रोग्रामाची स्टुडंट्सां आसा. सो तांकांय एक एक्सपोजर हो
ह्युमन टच फाउंडेशन आनी संवेदन केंद्र हे दोन्ही सस्टेनी हो एफर्ट ऑर्गनायज केला आनी जायत्या वॉलंटियरांनी हो प्रोग्राम सपोर्ट केला. तुमचें नाव? पीटर बॉर्जिस. डेजिग्नेशन? आमी प्रेसिडेंट ह्युमन टच फाउंडेशन आनी एसिस्टंट प्रोफेसर गोवा युनिवर्सिटी. ओके, थँक्यू सो मच. नमस्कार, हांव दशरथ मोरजकर आनी एक संवेदन केंद्र म्हणजे साखरची संस्था, त्या संस्थेचा प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर म्हणून आसा, काम करता हांगासर. आनी फाटल्या आमी बरेचशे वर्सां हांगाच्या निरंकाळच्या कातकरी समाजा कडेन आमी काम करीत आसा आनी तेंच्या शिक्षणा खातीर मेनली काम करता. इवनिंग टायमार येवन, आफ्टरनून टायमार येवन तांकां एज्युकेशनल रिलेटेड तांकां शिकोवपाचें आनी तांकां हेल्प करपाचें शिकपा खातीर, आनी तशाच बरोबर तेंच्या स्कुलांनी वचून शिकोवपाचें हे एक्टिविटी फाटल्या बरेचशे वर्सां काम चालू आसा. आनी फाटले 2 वर्सां पासून आमी सस्टेन रेगुलर हांगा सांजच्या टायमार येता आनी तांकां शिकोवपाचें काम करता. ही कम्युनिटी शिक्षण नासल्या कारणान फाटीं उरलेली आसा आनी ह्या कम्युनिटीक शिक्षण जर मेळत जाल्यार ही कम्युनिटी फुडें पावतली आनी बाकीची कम्युनिटी सारकीच जातली अशें दिसता. आनी तांकां शिक्षण मेळपा खातीर आनी शिक्षणाक कितें फाटीं उरल्या तर तांकां ते मॅचअप जायना, कॉप जायना विथ बाकीच्या वांगडा. तेंची मदर टंग आसा ती तेंची बोली भाशा आसा कातकरी, आनी तेंची भाशा प्रॉब्लेम आसल्या कारणान, बाकीचे वेगळे प्रॉब्लेम आसल्या कारणान ते शिक्षणाक तशें येनासले तेंच्या खातीर आमी येवन तांकां त्या लेवलार हाडपा खातीर आमी रेगुलर येवन शिकोवपाचें काम करता आनी रेगुलर डेली येता आनी हे शिकोवपाचें एक तांचें काम सुरू आसा. आयज हांगा जो चल्ला तो कॅम्प आसा आनी तेंचो बर्थ रजिस्ट्रेशन कॅम्प आसा. ही कम्युनिटी फाटली खूब वर्सां हांगा आसा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा, पूण ह्याचे चडशे म्हणजे ऑलमोस्ट 90% लोकांचे जल्म दाखले रजिस्टर जाल्ले नासले आनी आयज हे रजिस्ट्रेशन चालू आसा. गव्हर्मेंटाचे SDM ऑफिस फोंडा आनी तेच्या बरोबर कमिशन आसा, चायल्ड प्रोटेक्शन कमिशन आसा, हेंच्या फुडाकारान हे जाल्ले आनी ताका आमी संवेदन केंद्र तशेंच ह्युमन टच फाउंडेशन ह्यो संस्थांनी तेंको दिवन हे काम आमी फुडें व्हेल्लें आसा. फाटल्या वर्सां बारा पासून हो प्रोसेस सुरू आसलो आनी आयज हो दीस येयल्लो आसा आनी आयज हांगा सगळो प्रोसेस कंप्लीट जायत आसा आनी तांकां बर्थ सर्टिफिकेट मेळटली. ह्या खातीर आमकां हांगासर म्हणजे SDM ऑफिस आसा, लोकल पंचायत आसा, बेतोडा पंचायत आसा, तशेंच बाकी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज हेंच्यांनी बऱ्यापैकी सपोर्ट दिलो, त्या खातीर हे काम जाता. बर्थ सर्टिफिकेट हो पयलो डॉक्युमेंट खंयच्या मनशाचो आसा आनी तो पयलो डॉक्युमेंट हेंच्या कडेन अजून नासलो आनी तो मेळटा ही खूब बरीची खोशेची गजाल आसा. आनी ही मेळ्ळ्या उपरांत तांकां बऱ्योचश्यो बाकी फॅसिलिटीज आसा किंवा बाकी स्किमी आसा त्यो तांकां मेळपाचो फायदो जातलो आनी ही हेंच्या खातीर एक खूब आनंदाची गजाल आसा. आनी ह्या कामात आमी संवेदन केंद्र तांकां हेल्प करता आनी आमचो वांटो दिल्या कारणान आमकां हे खूब बरें दिसता. थँक्यू. तुमचें नाव? दशरथ मोरजकर. नमस्कार, हांव प्रतीक्षा भंडारी, मास्टर ऑफ सोशल वर्काचे स्टुडंट गोवा युनिवर्सिटीचे. तर आयज आमी हांगा ह्या डिलेड बर्थ रजिस्ट्रेशन कॅम्पा खातीर सहभागी जाल्ली एज वॉलंटियर्स. आनी सोशल वर्काचे स्टुडंट म्हणटना आमकां जो एक्सपोजर मेळपाक जाय तो आयज आमकां बऱ्या तरेन मेळिल्लो आसा. कम्युनिटीचे इश्यूज, चॅलेंजीस जे आसा आनी कम्युनिटीची लायफस्टायल कशी आसा तें आमी आयज हांगा फिल्डार प्रत्यक्षात येवन पळयलां. तर आमकां खूब बरो एक्सपिरियन्स मेळिल्लो आसा आनी आमच्या करियराकूय ते खूब हेल्प करतले. आनी बानरमारी कम्युनिटी जी आसा तेंचे लायफ आमी लागींच्यान पळयल्लें आसा. तर आमकां तेच्या बद्दल आमी जर कितें रेकमेंडेशन दिवंक शकता हेजेर आमी विचार करूं शकता. सो कितें एक्सपिरियन्स मेळ्ळो तुमकां तांकां पळयतकूर की समाजान लोक भुरगीं रावता आनी हांगासर तेंची भुरगीं कशें दिसलें तुमकां डिफरन्स? सो तांकां ट्रॅव्हलिंगाचो जो इशू जाता तो आमकां खूब खटकलो खंय तरी, कित्याक आमकां मेळटा ट्रॅव्हल आमकां सारकें आसा तरी सुद्दां आमी रडटात की आमकां ना. पूण जेन्ना आमी तांकां पळयता दे हॅव टू वॉक लायक after interacting with them I realized that they have to walk even 2 hours, more than 2 hours, so which is like not a good state. So बर्थ सर्टिफिकेट तांकां आयज तुमी हेल्प केलें आसता रजिस्ट्रेशन करपाक? रजिस्ट्रेशनाक आमी तांचे फॉर्म्स भरले, मागीर ते मुखार व्हरून तांचें व्हेरिफिकेशन केलें, सो बर्थ रजिस्ट्रेशन तांचें जातलें. गव्हर्मेंट तुमच्या दारान येवन तुमचे जी बर्थ सर्टिफिकेट तुमकां नाशिल्ली आयज ते सरकार म्हणटा पळय SDM हांगा येवन तुमचे बर्थ सर्टिफिकेट करपाक तुमकां हेल्प केला, कितें सांगून दिसता? सरकार म्हटलें आमी जेन्ना बालन जाताली आमची ती आजी आसलेली ती बालन करताली पयलीं. आतां बालन जावपा जाली जाल्यार ती हातीन बालन करताली, तेंचे term बी कांय नासलेले. म्हटल्यार आतां कितें जालें, सरकारान आमकां हेल्प केला, म्हटल्यार term तुमचो जावचो सगळ्यांचो आनी तुमचें बरें जावपाचें म्हणून. ते सरकाराक हांव अशें मागता
सरकाराचे आनी बरें जावं आनी असो सरकार फुडें जावं असो म्हणटा हांव. म्हाजें आमचें म्हणणं आसा सरकार असोच जावं आनी असोच आमकां हेल्प करनी सरकार. कितें आसा इतलीं वर्सां आमचो टर्म जावपा म्हटल्यार आनी कोण कोण आमकां खूब जाणां हेल्प केले. साहेब लोक आसा तेंची नांवां हांव सांगना कित्याक नांवां म्हाका येयना तितलीं. तितून आनी एक सर आसा मागीर आनी टिचर सर आसा तितून खूब जाण आसा आमकां हेल्प करपा म्हटल्यार तेंच्यांनी खूब आमकां हेल्प केलें. वर्सां वर्स आमकां ते हांगा एक सर आसा तेणी खूब सांगलें आमकां अमके टायमा जातलें मागीर जातलें अमूक जातलें म्हणून मागीर टायम गेलो तो गेलो. म्हटलें आतां जालें तें बरें जालें म्हणपाचें. कित्याक जालें तें बरें जालें कित्याक जावन पडलें आमचें. सरकारा अशें सरकारा म्हाजी मागणी आसा सरकारान अशेंच आमकां हेल्प करचो फुडें आनी कसलो तरी. आतां केलो तसोच आनी सरकारा तेजें बरें मागता हांव सरकारा कडेन. सो तुमकां हेजो बेनिफीट जातलो फुडें बर्थ सर्टिफिकेटीचो म्हणटा? हय जातलो. आतां आमकां गॅरंटी आसा सरकारान आमकां हेल्प केलो म्हणून आमकां गॅरंटी आसा जातलोच म्हणून. नमस्कार. आयज आमी आसात निरंकाल हांगासर जंय वानरमारी रावता आनी ही वानरमारीची वस्ती आसली. हेंचे कडेन कांयच असो डॉक्युमेंट नाशिल्लो. फक्त तांकां एक सरकारान दिल्लें म्हणटा तें एक उदकाची सोय करून दिली आनी तांकां रेशन मेळटालें. तर काही भुरगीं हांगसरलीं सकयल गव्हर्मेंट शाळेनूय शिकतालीं. पण जो मेन डॉक्युमेंट म्हणटा तो बर्थ सर्टिफिकेट, जी आयडेंटिटी मनशाची, ती बर्थ सर्टिफिकेट करपाक लागून आयज सरकारान एक बरें पावल उचललेलें आसा आनी डेप्युटी कलेक्टर आनी बाकीची सगळी यंत्रणा आयज हांगा पावल्ली आसा. आयज सकाळच्यान जवळ जवळ 88 लोकांची तशेंच भुरग्यांची तेणी हांगा बर्थ एनरोलमेंट केल्ली आसा. आनी हे सगळो प्रोसेस करतना तेंच्या बरोबर जायते NGOs आसा, गोवा युनिवर्सिटीची भुरगीं आसा आनी सकाळच्यान आतां सांज पर्यंत जवळ जवळ 88 लोकांक तेंच्यांनी एनरोल केल्ले आसा आनी रोखडीच तांकां ही बर्थ सर्टिफिकेट मेळटली. निरंकालच्यान प्रुडेंटा खातीर विवेक प्रभू.